हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेलें वाचन. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावतां त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायनात त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. भावार्थाक लागून अब्राहम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या देशांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो. आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भासायलोल्या देशांत परको कसो तो भावार्थान जियेलो. देवाची तीच भासावणी घेतोल्या इजाका आनी जाकोबा बराबर तो तंबुनी रावलो. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच बुन्याद घालून बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली अब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली भासावणी पाळतलो म्हूण तिणें विस्वास धरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा थावन मोळबावेल्या नोकेत्रां परी आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेळेवेल्या रेंवेच्या कोणया परी सोंसोत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थ धरून मेली. देवान भासायलोल्यो वस्तू ती भोगूंक पावली नात, पूण पयस थावन तांणी त्यो पळयल्यो आनी ती खुशाल जाली. आनी संवसारांत आपूण पोरकी आनी जात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिली. हे परी उलयतात ती आपलो खाशा देश आपूण सोदतात म्हूण दाखयतात. तांची काळजां ती सोडून आयल्यान त्या देशांचेर आसलीं जाल्यार थंयसर तांकां परतीं वचूंक मेळटलें आसलें. पूण तीं ओदीक वर त्या देशाक आशेतालीं. सर्गींच्या देशाक वतरेकतालीं देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हणूंक दिवंक फाटीं सरोना. कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केलें. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका भासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो. आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब इस्रायेलाच्या देवाक वाखाणणी. आपले परजेक ताणें भेट दिली. इस्रायेलाच्या देवाक सर्वेस्वराक वाखाणणी. आपले परजेक भेट दिली. दयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एका बळवंत तारोका सर्वेस्वरान उठचयलो. जबाब इस्रायेलाच्या देवाक वाखाणणी. आपले परजेक ताणें भेट दिली. दुस्मानांच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो द्वेष धरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडी जें ताणें भासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब इस्रायेलाच्या देवाक वाखाणणी. आपले परजेक ताणें भेट दिली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मोनांत हाडलो.
अब्राम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विश्वासीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जो बाप इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. उद्गार. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विश्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, बोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो व्हड्यांत व्हेलो. ताचे बराबर आनीकूय व्हडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकान भरोसोर लारां व्हड्याचेर फुट्टाली आनी तो वेऱ्याशे उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडतांव, तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते सोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.